नमस्कार. आरडीएक्स गोवाच्या अपडेट खबराचित्रांत तुमकां माये मोगाचो येवकार. नदर मारूया म्हत्वाच्या घडणुकांचेर. युती संदर्भात देवेंद्र फडणवीस हांची उलोवणी चालू आसा. मात भाजपान 40 मतदारसंघात पक्ष घटमूट केला म्हूण सदानंद शेट तानावडे उलयला. गोवा फॉरवर्ड पक्षान पक्षा विरोधात काम केल्ले खातीर साळगांवचे आमदार जयेश साळगांवकाराक कारणां दाखय नोटीस धाडल्या. येवपी विधानसभा वेंचणुकेत गोवा फॉरवर्ड आनी सांगेचे अपक्ष आमदार प्रसाद गांवकर हांच्यांनी काँग्रेसीक तेंको दिला. गोवा फॉरवर्ड बरोबर अजून युती जाल्ली ना. वेंचणूक जाहीर जातकर युती बाबतीत चर्चा जातली अशें काँग्रेसीचे गोंय प्रभारी दिनेश गुंडूराव हांच्यांनी सांगलां. ह्या वर्सा गोंयांत सगळ्या म्हयन्यांनी पावसाची नोंद जाल्या. फाटल्या वर्साच्या तुलनेत ह्या वर्सा 12 म्हयने राज्यांत पावस नोंद जाला. डिसेंबर म्हयन्याच्या सुरवेक बरोच पावस झडलो. राज्यांत सद्याक ढगाळ वातावरण आसा. काँग्रेसीचो प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकरान सेक्स स्कँडलांत घुस्पिल्ल्या मंत्र्याचें नांव सांगचें. मुखेलमंत्री ताचे आड कारवाय करतलो म्हूण भाजपाचो प्रदेशाध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे उलयला. कोविड ओमिक्रॉन व्हेरियंट आतां भारतांत पावलो. कर्नाटकांतल्या दोगांक जाल्या लागण. पोरणे गोंया हेरिटेज सुवातेर येवपी बांदकामां आड आपाचो ॲडव्होकेट अमित पालेकार आमरण उपोशणाक बसला. फाटले 4 दीस जाले तो आमरण उपोशणाक बशिल्लो आसा. भारतीय जनता युवा मोर्चाचो राष्ट्रीय कार्यकारिणी वांगडी गजानन तिळवेन दिलो राजिनामो. तरींतल्यान आरडीएक्स गोवाचे अपडेट खबराचित्र हांगा सोंपता. तुमकां ह्यो खबरो www.rdxgoa.com तशेंच आरडीएक्स गोवा ॲपाचेर लायव्ह पळोवंक मेळटल्यो. लेटस्ट व्हिडिओ खातीर आरडीएक्स गोवा यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात. पळयत रावात आरडीएक्स गोवा. देव बरें करूं.